बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका जेसूक मोदें दवरून जेसूक मुखार घालून जेसूक चिंतून रावून बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक. तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीचे तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय नम्र काळजाची जावंक आनी देव बिरांतीन वाडूंक बरवशान जिविताची यात्रा करुया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालोक दिवस मनयता. देखून आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यां पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोशाचें आनी बरवशाची खुणा. कुटुंबांत भुरगें जातच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायतीं सपनां सपनयतात. जल्माक आयलोल्या भुरग्यांतल्यान आवय बापूय आपल्या कुटुंबाचो फुडार पळयतात. पूण ही आवय बापायची सपनां सुपून जावचे खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देवबिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजांची जातात तेन्ना तीं नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात, जाणवायेन वाडटात, एकामेका सोवें तांचे संबंद थीर उरतात आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. जिविताचे यात्रेंत आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खालती रावून जाणवायेन वाडूंक, समाजांत बरवशाचे फोलेर जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. बाबा भयणीनो, थोड्यो घडयो ओगेपण सांबाळुया. जे आमच्या मनांत काळजांत आसा, जी मागणी आसात मागपाची, हे वेळार आमी ताचो उगडास करुया आनी मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन जेजू मुखार घालुया. आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. जांच्या गोराब्यांत भुरग्याचो उजवाड ना तांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक मागुया. जांची भुरगीं पिडेंत कश्टावतात, पिडा लागलेली आसा, तांकां भलायकेन पेकोवणी मागून घेवया. तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्या खातीर केरीत भाशेन मागुया. ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया, ओगेपणान आमची मागणी करुया. बापा, सोर देण्याच्या दातारा, आमचें सोगलें आनी आमी सोगलीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुजे मिठमेन नासलेले बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगल्या काळजान सगले शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोठ करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयल्ल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलें. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंग जेयतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायच्या जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान असोक्त जायत जाल्यार पुर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकाचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावूंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सोगलें बरें जातलें. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफोल डाकाचे वाळी परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फात्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोना थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्या तुज्या नातरां पोत्रांक पळयोवंक तुका फावो जावं. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबीं रावया.
salves काळजान जी कोण नितळ निर्मळ ती खरेंच बागी देवा सोर्शी इनाम तांचें Sorespor तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूंक मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान वैमा तुका समिया जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें स्वर्गा राज्यांत सगळ्या वोन व्हड कोण तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सोडची नात म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्या वोन व्हड आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या भारतांत आज आमी भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे समारंभांव आनीक ते सुमयार आयचो विशय जावन आसा नम्र काळजाची जावंक आनी देवबिरांतीन वाडूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया पिलग्रिम्स ऑफ होप लव एंड ऑनर दी एल्डर्स बाबा भणीनो ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना पवित्र पुस्तक आदलो कोरार इस्तोत्राचें पुस्तक बूक ऑफ साम्स 127 127 साम तिसरो वेर्स वर्स 3 हे भाशेन म्हणटा भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी खुशीचें फळ ताचें वरदान भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी खुशीचें फळ ताचें वरदान चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड a treasure from his hand. Children are a gift from God, a treasure from his hand. बाबा भणीनो तुमी लग्न जाल्लीं आसात तांकां उगडास आसतलो तिसरो प्रोश तुमकां केल्लो यादनिकान तुमच्या लग्ना दिसा इगर्जेंत आल्तारा मुखार तो म्हणल्यार देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेतली आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या नेमा प्रमाणे ल्हान व्हड करतलीं काय म्हूण आनी जबाब दिल्लो आसा ओय म्हूण हें दाखोळ करता आमी भुरगीं देवाची देणी म्हूण मानून घेतात आनीक देवाक जाय ते भाशेन तांकां वयर काडूंक ल्हान व्हड करूंक आमी बासावणी करतात बाबा भणीनो दुसरे वाटेन भुरग्यांनी
आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक मागूंक नात, पूण देवान तांकां दिल्यांत. हें मानून घेवची गरज. आनी मानून घेवन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक मानान आनी मोगान मोयपासान लेखची गरज. मातशें मुखार गेले जाल्यार बाबा भणीनो, भुरग्यां वसली आनी गिरेस्तकाय ना. आनी भुरगें कसलेंय तें जावं, कसलेय गिरेस्तकायेक सोर करूंक जायना. आनी हेंच तें सोत ह्या आधुनीक काळार आमची आधुनीक आवय बापूय मॉडर्न पेरंट्स विसरल्यांत. बाबा भणीनो, निकतींच लग्न जाल्लीं, घरकार बोटीचो कॅप्टन आसलो. आनीक लग्न जाल्या उपरांत आपले बायलेक प्रॉमीस करता, कितें, हांव पयलेच वियाजीक तुका बोटीचेर व्हरतलो, कित्याक म्हाका सगळीं सोंपेपणां सवलती थंयसर आसात तुका व्हरोंक. बायल खुशाल जाता. 3 म्हयने जाता म्हणसर घरकार वेता बोटीचेर, कॉल येता ताका आनी तो वेता. आनीक गेल्या उपरांतूच ताका कळोन येता की आपली आवय, आपली बायल आवयपणाचे बेसार आसा म्हूण खुशाल जाता. बायल हे वाटेन बाबा भणीनो बोटीर वचपाची तयारी कोत्ता. तयारी आसतना भुरगें पोटांत आसा तें ओळखून घेवन आपल्या आवयगेर येता, आपले मायंगे घरा येता आनी थंयसर आपले मायंक सांगता, कितें कोरया आतां, म्हाका बोटीर वचूंक जाय, कितें कोरया. आवय बूद दिता, आबोशन कोरया. आनीक करतात आबोशन. बाबा भणीनो, आज 14 वर्सां जातात तांकां बोल्ल्यांत. तांच्या घोराब्यांत, तांच्या लग्न जिवितांत भुरगें ना, रडटात. घरकार म्हणटा, इतलें आसा म्हजे लागीं, कसलो फायदो. जाणटी आवय आसा ती म्हणटा, गोडे देवान एकूच निर्मिलोलें, ताचेंय बी निसणटण केलें, आवडो घेवन बोटीर वचपाचो. इतिगोत आमची, इतिगोत आधुनीक मॉडर्न पेरंट्सांची. कित्याक आमी विसरल्यांत, कितें म्हणून भुरगीं म्हळ्यार सर्वेस्पराची देणी, खुशीचें फळ ताचें वरदान. Children, a gift from God, a treasure from His hand. बाबा भणीनो, वाचपांनी भितर सरुया. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें. थंयसर आमी गेले जाल्यार 4थ्या उपदेशाचेर भर घाल्लो आमकां दिसून येता. 4थो उपदेश, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. आनी हेंच बाबा भणीनो पयलें वाचप आमचे मुखार दवरता. सिराकाच्या पुस्तकांतलें कितें सांगता हें वाचप. आपल्या आवय बापायक मानान मोगान मोयपासान लेखप आनी तांकां देवाच्या नांवान मानून घेवप असो उगडास कोत्ता. सुरवातेक सांगतलो हांव, भुरग्यांनी आपल्याक उमकीच आवय दी, उमकोच बापूय दी म्हूण मागूंक ना. देवान दिलां. आनी जिवाचें शिव वर्तमान 3 27 सांगता दुसरो भाग. देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांय मेळना. आधुनीक भुरग्यांनी हें आपल्या आवयचें बापायचें देणें देवा तावन येता हें वळखून घेवची गरज. आनी तांकां मानान मोगान मोयपासान लेखची गरज. बाबा भणीनो, शिव वर्तमान गेले जाल्यार लुकाच्या शिव वर्तमान वाचप तें. थंयसर जेजू सुपुल्ल्या भुरग्यांक येवकार दिता, तांकां वेगयता आनी कळीत करता ह्या भुरग्यांक कसलोच अधिकार ना.
पूण तांचें सगळें देव मोगाळ देव वागता. मोगाळ देवाची देणी ती हें खोळीत करता आनी बराबर तांचे सारको म्हजो तुमचो स्वभाव जावंक उलो कोत्ता. बाबा भणीनो, आज आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्या भुरग्यांची वाड बरी जावंक कित्याची गरज? बऱ्या जेवणाची गरज, बऱ्या शिकपाची गरज, बऱ्या न्हेसणाची गरज, बऱ्या घराची गरज, सरभोंवतें सगळें बरें आसची गरज. तेच बराबर जेजूची ओळखीची गरज. कित्याक दर एक भुरगें जावन आसा देवाचें देणें. दर एक भुरग्यांत देवाचो रूपकार आसा आनी हाकाच लागून जेन्ना रूपकार आवय बापूय जेजूचे ओळखे वरवीं सुपूर्ण करूंक वावुरता तेन्ना भुरग्याच्या जिवितांत सुपूर्णाय भितर सरता. सगळें सुपूर्ण न्हय, सगळें अपूर्ण, फकत देव एकूच सुपूर्ण. आनी हाका लागून आधुनीक आवयन बापायन, बाबा भणीनो, भुरग्याचे सुपूर्णायेचेर म्हणजे काळजा मोनाची तांची तयारी करचे खातीर भर घालूंक जाय. जायते फावटी बाबा भणीनो आमची आवय बापूय आतांची रागार जायनाकात, खोडीत कोत्ता निभां दितात. इग्रोस मातेच्या वावरांत हात बोट घालूंक भुरग्यांक सुडसुडीत करिनात, निभां दिवन तांकां फाटीं काडटात. बाबा भणीनो, चिंतची गरज ही भुरगीं तुमकां कोणें दिल्यांत? तीं कोणाची? तीं तुजी न्हय. तूं फकत राखणदार, यू आर अ कॅरटेकर. ती ताची. ताणें तुजे उंटयेंत घातल्यांत, तुज्या कुसव्यान घातल्यांत, ताका जाय ते भाशेन वाडोवंक. आनी हाका लागून परतून सांगता, लग्ना दिसा केल्लो प्रश्न, देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेतलीं क्रिस्ताचे आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हानभर करतलीं काय म्हूण. बाबा भणीनो, ओळख घेवया. देव आसा, सगळें आसा. देव ना, कांयच ना. आयची आवय बापूय भुरगीं 9 वर्सांची, 10 वर्सांची, 11 वर्सां जाता म्हणसर तकलेचेर हात पांय दवरून रडटात. कित्याक? भुरगीं आयकोनात म्हणटात. कित्याक आयकोनात? ल्हान आसतना देवाचो मोग नीत मोयपास तांच्या काळजा मनांत घालूंक ना. आनी हें घडटा देवाचे ओळखे वरवीं, दोतोनी वरवीं. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, ही दोतोन घट करुया. कुटुंबीक दोतोन घट करुया. आमची दोतोन चलता आज फकत आयताराची. आमची दोतोन दर दिसा घरांत करूंक वावरुया. बाबा भणीनो, मुखार वचुया. आज आमची पवित्र सभा, अदीक करून गोंयची पवित्र सभा ओस्कोत जायत वेता. कित्याक? आज गोऱ्याबेनी एक, मॅक्झिमम 2, एक आनीक मागीर 2, ताचे वयर भुरगीं नात. एक काळ आसलो बाबा भणीनो, आमी आमच्या यादनिकांक, आमच्या माद्री भयणांक दुसऱ्या देशांनी धाडटाले. हांव घोडये वेळ येतलो आज आमी मुखार पाद्री माद्रींक थंयसरलीं इम्पोर्ट करूंक, थंयसरलीं हाडूंक. तेन्ना आमकां गमतलें कसली चूक आमी केल्या ती आवयन बापायन. आयची आवय बापूय जाल्यांत अशीर मोनाची जाल्यांत, अशीर काळजाची जाल्यांत आवयन बापायन रुंद मोनाची, रुंद काळजाची जावंक गरज. आनी तेन्ना देव भरपूर बेसावां घालता. शेवटी आमच्या भुरग्यांनी मानून घेवची गरज. आमची आवय बापूय देवाची देणी, देवान फावो केल्यांत आसा तशींच मानून घेवंक. थोडे शिकतात आमची भुरगीं आज आमच्या आवय बापायक मान रेस्पेत ना. कित्याक? भुरग्यांक दिसता बुकार येता तें सगलें म्हूण, नेटार येता तें सगलें म्हूण, मोबायलार येता तें सगलें म्हूण. दॅट मोबायल नेट ताचे टिचर जाल्ले आसा. आवयन बापायन कितलेंय सांगूं भुरग्यां आयकोनात. भुरग्यांनी हें मानून घेवची गरज. म्हजी आवय बापूय देवाची देणी देवान दिल्यांत. दे आर माय बेस्ट पेरंट्स. आनी हाका लागून तांचें आयकुची गरज.
बाबा भणिनो, मान्यवंत पाद्र आग्नेलाच्या नव्यानाचे चवथ्या दिसाक आमी आसा. ताचेर बरोवन आसा की तो भुरग्यां सांगाताक ल्हानूच आसतना वागतालो, तांकां घेवन खेळटालो, तांच्या सांगाताक डामी मिसाची बॅट भेटयतालो. बाबा भणीन आज आमच्या भुरग्यांक ह्या जेजूच्या पांया सरशी हाडुया. बाग्योंत मान्यवंत आग्नेलाची मोजत आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यांक मागुया आनी ओळखून घेवया. दर एक भुरगें म्हणल्यार देवाची सर्वेस्पराची देणी, ताचे कुशीचें फळ, ताचें वरदान. चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, अ ट्रेजर फ्रॉम हिज हँड. देखून नम्र काळजान देवाच्या मोगान देव भिरांतीन तांकां वाडोवंक मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आदार मागुया. आमेन. सगल्यो बी रावया आनी हे वेळार भावार्थान भरून आमची मागणी करुया. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या घोवल्या भाशेन आपल्या पोरचेची जतनायेन सेवा करूंक आनी पवित्र संस्काराच्या समरमणेंतल्यान जेजूचो अनुभव आपले पोरचेक दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या आधीन करुया. ती देव भिरांतीची आनी उमोर काळजाची जावन माये मोगान जिवूंक शिकूंक आनी आपल्या कुटुंबांत तशेंच समाजांत बोरवशाची किन्नां जावंक पावूं म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आवय बापायनी, शिक्षकांनी आनी भुरग्यांचो सांबाळ करतल्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना भुरग्यांक देखीवंत नमुणे जावंक आनी नम्रतायेन मोगान आनी बोरवोसो तांच्या काळजान घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आधुनीक येवत्रां आनी हेर सवलत्यो निर्माण करतल्यांनी भुरग्यांक जिविताची कोरी मुल्यां दिवपी येवत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. भुरग्या बाळाचे देण्याक आशेतल्या कुटुंबां पासत मागुया. देवान तांचें कुटुंब फळादीक करूंक तांकां उजवाडान भरूंक तशेंच गोरपाता आड आनी भुरग्यांच्या होक राखूंक वावुरतल्यांचो वावर फळादीक कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. बापा सर्गींच्या ही आमची मागणी तूं आयकून घे. आमच्या भुरग्यांचेर, आवय बापायचेर, हांगा एकठांय जाल्ल्यांचेर तुजें बेसांव घाल आनीक आमी मागता तें आमकां दी. ज्या गोरेब्यांनी
भुरग्याचो उजवाडना त्या त्या गोराब्यांक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सुविचारान सुविस्फोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणीचो योद तुका आमी समोर पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. आमची काळसां उबारोया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळयां सोर ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उलटवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटा थारोन मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका थाळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भोगतांची सभा. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Future
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सुम्या जेजू आमी लोकाता आनी काल्सितले पियेता. इतलेच बाबी तू वैभवान सो आमी तुजे मरण करता. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी रियोन आमच्या बॉबिंगावन पप्पा, फिलिपनेरी आमच्या गोवंडी पप्पा, फर्नांडस आमचे आदारी गोवंडी पप्पा आनी सगळे यादनीक वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धोण दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणीनो, भुरगीं सोर्वेस्पराची देणी खुशीचें फळ ताचें
वरदान. Children are a gift from God, a gift from God and from his hands, a treasure from his hands. हें ओळखून घेवया. आमची भुरगीं व्हडली गिरेस्तकाय. जांकां भुरगीं दिल्यांत तांकां बरे भाशेन पवित्र सेवाच्या नेमा प्रमाण देवाच्या उतराच्या नेमा प्रमाणे वाडोवंक आदार मागुया. जांकां भुरग्याचें देणें ना तांकां मागून घेवया. आनी सगल्या आमच्या भुरग्यांक जीं बरीं आसात बरीं ना तांकां भलायकी मागून घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतलीं आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक आयच्या दिसाक निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमोळें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Bago
Jesu pira moja kalis moje tu otrekta ye Jesu ye kazan moja kalis moje tu otrekta ye Jesu जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा थोडो वेळ ओगेपणान सारुया जेजू खारगां दिवया खेरीत भाशेन अनाथ भुरग्यांचो आंगातूय शिंपडलेलीं आसात रस्त्यार आसात एकसुरीं आसात त्या भुरग्यांचो उगडास करुया आनी आमच्याय भुरग्यांच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पोरा आमच्या बापा आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दान आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली ह्या आत्मीक पसोनाचे गोठायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भोगतीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस सो तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसूया म्हज्या भाव भयणीनो आमचे मदें आयज मुखेल यादनीक आसलो फादर मारियो वाज आल्ले फिरगोजेचो पादविकार आनी त्याच बरोबर तांचे रोमारी आयिल्ली आसात तांणीच गायन केलां वाचपां केल्यात तांकां आमी सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर आनी तुजे गोंवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता तशें तुजे फिरगोजेचेर आनी सगळ्या भाव भयणीचेर म्हजे भाव भयणो आमी खुशाल जाता तुमी इतलीं सगोड जाणां लागशिल्लीं मदीं करून पयशेलीं मोगान येता तो दोंगर सोडून कित्याक पादाग्नाचो तुमकां मोग आसा आनी झेरूल पादाग्नेल तुमकां देवा लागीं मागोन बेसांवान दितलो तुमच्या गोरजांक तो पावतलो थोड्योश्यो कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या केरीत इंतेसां पासत मेसान दिवंक खुशी आसा जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान दिवं येता इंग्लीश एंड कोंकणी बायबल डायरी तयार जाल्ल्यो आसात 2026 आमच्या स्टॉलान त्यो मेवतात आयज शुक्रार नोव्हेंबराच्या 14वेर केरीत जागरण आसा नायट विजील आसा सुरू जातली 9:30 वरांचेर रातची ती सकाळीं 5 पर्यंत ही जागरण दवरल्याक केरीत भाशेन आमी हो सांताचो मान पादांगलाक जो आमी आशेता तो बेगीनच ताका मेळोंक हें जागरण आमी दवरलां आनीक तुमकां सोंपेपण मेळोंक मडगांवां KTC बस स्टँडार तान पिलार येवंक रातच्या 8 वरार बस आसतली तशेंच पिलार जंक्शनार पिलार पावतूच सकयल थंय रातच्यो 9 वरार तान बसी आसतल्यो तुमकां वयर हाडूंक हें सोंपेपण दवरलां जाता तितल्यांनी हे नायट विजिलांत वांटो घेवंक हो चलयतलो फादर ओनासिस डी क्रूज आनी फादर जोसेफ फेर्नांडीस आनी प्रेज एंड वर्शीप करूंक एक पंगड आसतलो मागता जाता तितल्यांनी हे नायट विजिलांत वांटो घेवंक आयज 14वेर आख्या भारतांत चिल्ड्रन्स डे म्हूण मनयतात आनी केरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागोंक गरज ह्या निमित्तान फाल्यां नोव्हेंबराचे 15वेर भुरग्यां पासत आनी देव आपोवण्या पासत ह्या पिलारच्या दोंगरार केरीत मिसां आसतलीं 10:30 वरार सकाळचे आनी सांजे 5 वाजता मागता तुमचे थंय जाता त्या तितल्या भुरग्यांक तुमी घेवन येवपाक कधी करून या मिसांक वो 10:30 वो 4 वाजता हे भाशेन आनीक स्पेशल कार्यावळ आसतली ह्या मिसांक ह्या वर्साक पादांगणेचेर आटापून
भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. पोयट्री कॉम्पिटिशन ऑन द लायफ ऑफ फादर अग्नेलो. तुमच्या भुरग्यांक मातशें मुखार हाडात आनी फॉर्मां थंय बँडस्टँड मेवतात. उरलेली डिटेल थंय आसात. भुरग्यांक मातशी उमेद हाडात फादर अग्नेला वयर पोयट्री बरोवंक. पिलारची संस्था अंतोर धर्मांचो एकचार करूंक जे इंटर रिलिजियस डायलॉग आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक भावुरता. तो फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 सोणवारा दिसाक धर्मीक भावनां विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता आमचे पिलार पिलग्रीम सेंटर ह्या घरांत एक मेळावो आसतलो. तातूंत तुमकां भाग घेवंक सगल्यांक आमंत्रण. 3:30 वाजता फाल्यां. नोव्हेंबराचे 18 पेडेस्तांक भेटयल्लो दीस आनी सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार किरीत पेडयेवंतां पासत खुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी तांकां हाडचे आनी सगळीं सोंपेपणां आसतलीं. व्हीलचॅर्स आसतले, आमचे वॉलंटियर्स आसतले तुमकां आदार दिवंक आनी सगळीं चडशीं दुयेंतांक घेवन येता तेंची मोटारां हांगासर आमी हाडटल्यो. तातूंतल्या तुमच्या पिडेस्तांक वडील आदीं पिलार येतालीं, आतां तांचे लागीं येवंक जायना. जाता जाल्यार तांकां हाडात. वा तुमची शेजारी तांचे लागीं मोटर ना जाल्यार तुमी तांकां आदार दिवं येता. बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा हें संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारीन चलयतले. वयर मिशन सेमिनारी आसा थंय. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां तरी तांणी न्हिदोंक जाय. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. योर एज शूड बी बिटवीन 18 and 60. रगत दिवंक घेवच्या आदीं 2 वरां पयलो नास्तो वा ब्रेकफास्ट करूंक गरज. तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण आमी रावता. ही खबर तुमच्यांनी दुसऱ्यांकूय सांगूं येता. वॉट्सॅपार ही मॅसेज धाडूं येता. हो कॅम्प फळादीक जावंक आमी मागुया. पांडल घालूंक आनी दुसरी वेवस्था करूंक जायतो कोर्स जाल्लो आसा. जायत्यांनी आमकां आदार दिला, तांचे आमी उपकार आठयता. आनी कोणाकूय कशी जाल्यार तुमची फुलनां पाकळी दिवंक आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता. आदीं फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता. म्हज्या भाव भयणो, जायते आमचे भाव भयणी येतात, भावार्थान मागतात, पादांलाक मुखार घालून आनी मागलेले उपकार तांकां मेळटात. आयज कॅसेंड्रा डिसुजा बाटयेंतल्यान आमकां सांगता, म्हजे मम्मीक वड्ड्याक एक गूंड आयलेलें. आमी जायत्या दोतोरांक दाखयलें. एका दोतोरान सांगलें तें एक लंप जावंक शकता म्हूण. थोड्या म्हयन्यांनी दुसऱ्या दोतोराक दाखयलें. ताणें सांगलें मॅमोग्राफी करूंक गरज. रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो. आमी सगळीं अजाप जालीं. तिसऱ्याय दोतोरान मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण सांगून आमकां विटामीन कॅल्शियम टॅबलेट दिल्यो. 7 म्हयन्या उपरांत आनी एक दोतोराक आमी मेवलीं. त्या दोतोरान तपासून सांगलें कितें तरी वायट आसा म्हूण. हें आयकून आमी खूब खोंती बरी जालीं. दोतोरान बायोप्सी केली आनी रिपोर्ट मेळटूच गमलें कॅन्सर आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें मॅस्टेक्टोमी करपाक पडटली म्हूण. हांव पादांलाच्या तुमलाशीं दिमी घालून आनी रडून हांवें मागलें, मम्मीक बरी कर म्हूण. आमी पादांचे व्हड भक्त. दर वर्साक हांव आनी म्हजी मामी नोवेना करतालीं. नोव्हेंबराचे 11 पादांच्या पयल्या नोवेना दिसा मामीची सर्जरी जाली. रिपोर्ट येतोच दोतोरान सांगलें कॅमोथेरापी आनी रेडिएशन घेवपाक पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव आनीक दुखांनी दोतोरा हुजीर रोडलीं. परतून हांव पिलार येवन पादांच्या पांयशीं रोडोन मागलें आनी मामीक माती उदकान फिरोवन दिली. तिची कॅमोथेरापी आनी रेडिएशन बरे भाशेन जालें आनी सगळे रिपोर्ट बरे आयले. आनीक एक वर्सान परतून टेस्ट करून पळयल्यार सगळें बरें आसा म्हूण दोतोरान सांगलां. देवाक आमी आर्गां दिता. पादांगलाक आमी दिनवासता आनी फुडले रिपोर्ट बरे येतले म्हूण पादांगलाचेर म्हाका खूब विस्वास आसा.
ताका बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक आमी मागता. तर मोचे भाव भयणो, जायते पयलें दूख ती पळयतात, पूण शेकी हे मागण्या उदेशी भावार्था उदेशी तांची मामी आयज पासून बरी आसा. आमी तेंच्या बरोबर देवाक कारगां दिता. आमचे आवंडे गरजो आमी हे वेळार पादांच्या हातान घालुया, ताणें देवाक ते उबारूंक. आमच्या पासून मागतना मारियाट एक आमची भयण, तेजे 4th स्टेज टंग कॅन्सर जाल्लो आसा, जिबेचो कॅन्सर निमणे स्टेज. ह्या वेळार तेजे हिंदुजा हॉस्पिटलान मुंबय ऑपेरेसांव चालू आसा, तेच्या पासून मागुया. तशेंच हेडन आनी स्टेसी एक गोराबो, तेंचे भुरगें ना, आयज भुरग्यांचो दीस म्हणटोच भुरग्याचे देण्या पासून ती मागतात. तांचे आवंडे हे मागण्यान घालुया. उबी रावया आनीक नोयनाचे मागणे आमी करुया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदवळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता, आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनून बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. कसाय ते माग बावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळोवंक मागणे. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगनीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांये सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट पोरगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन. पिड्योवंताचेर मागणे मी सतोच इगोर्जेन जातले. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बडोपकार.